मायमोगाचं येवकार हांव मनीषा जाधव. सुरवेक पळय आजचे हेडलायन्स. लोटले येवपाचो आसा मोठो पूल, थळाव्यांचो खर निषेध. आमच्या पोटार सरकार येता, आमी ओगी रावचे नात. थळाव्यांनी शिटकायला सरकाराक. कुशावती न्हंयत केमिकल सोडिल्ल्याची पातळिल्ली वावडी, लोकांनी उक्तायल्लो भय. कॅनल फुटून धवी शेड माती घोळी उदकात, न्हंयत केमिकल न्हू फकत माती. जीएमसी बस स्टॉपाचेर जावपाक लागला पार्किंग. येरादारी करप्यांक सोंसचे पडटात भोव त्रास. ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सुरळीत करपाची मागणी धरता जोर. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. जीएमसी बस स्टॉपाचेर पार्किंग जावपाक लागला. हांगा येरादारी ठप्प जाता. येरादारी करप्यांक भोव त्रास सोंसचे पडटात. देखून ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सुरळीत करपाची मागणी जोर धरपाक लागला. पळयात विन्सेंट रोजारियोचो रिपोर्ट. यहाँ पे मतलब बस स्टॉप फ्रॉम मारगांव टू पेंजीम वचपाक, वास्को टू पेंजीम वचपाक. सो हे बस स्टॉपाचेर आता जीएमसी कडेन हे बस स्टॉप बोर्ड आहा. बस स्टॉपाचेर हिंगा हे पार्किंग. हेजे आमी लास्ट टायम आमचो जो नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आसा हेंचे कडेन उलयल्ले ट्रॅफिक आनी RTO कडेन हेंचे कडेन उलोवन सांगलेले. आनी आतां रिसंटली आयज पासून हांव जो PWD PC आसा हेंचे कडेन उलयल्लो आसा ह्या बद्दल. कारण हांगा अशें तूं पळयता जाल्यार ट्रॅफिक फ्लो वेरी डिफिकल्ट जाता आनी हो स्पेशली हांगा केल्लें तें म्हणजे ट्रॅफिक फ्लो सारकें आसपाक जे एम्बुलन्सी आसा जावं पेशंटांक व्हरता ते फास्ट रितीन व्हरपाक मेळपाक जाय. एमर्जन्सी आसता आनी ते एमर्जन्सीन खंय ना खंय मेळपाक जाय म्हणून. आतां हांगा अशें जाल्लें आसा हांगा पार्किंग जी आसा ती खंयचे खंय पार्किंग जाल्ली आसा. पार्किंग मॅनेजमेंट आसा हें सारकें ना आनी ह्या कारणाक लागून आमी ऑलरेडी जो PC आसा जो PWD PC आसा हेजे कडेन उलयल्ले आसा. तेन्ना सांगलेलें आसा की हांगा जे मॅनेजमेंट ट्रॅफिक मॅनेजमेंट आसा ती सारकें जावपाक जाय. पार्किंग जी आसा तातूंत पळयता आसतना पार्किंग भितरल्या वाटेन आसा भायल्यान पासून हें जाता. हांगा बोर्ड बांदलो आसा पार्किंग करता नो पार्किंग करता आनी हेजेर खरें म्हटल्यार पळयता थंय आमकां लोकांकूय कळपाक जाय, लोकांकूय समजपाक जाय. कारण तुमी पळयता आसतले अश्यो एम्बुलन्सी हांगा वयता आनी जेन्ना ट्रॅफिक फ्लो स्लो जाता आनी ब्लॉक जाता, कोण गाडी फाटीं काडटा फुडें काडटा ना थंय खंय ना खंय ब्लॉक येत जाता. आनी त्या टायमार खंय ना खंय आमकां लोकांक त्रास जाता जावं जे एम्बुलन्स वयता, पेशंट वयता, डॉक्टर वयता, एमर्जन्सी आसता तांकां त्रास जाता. आनी हेजेर लोकांनी आपणान रियलायज जावपाक जाय की खंय पार्किंग करपाची. हांगा समज पार्किंग आमी केली जाल्यार परत प्रॉब्लेम जातले. तुमी पळयता सर फूल लायनीक पार्किंग केल्ली आसा. हांगा बोर्ड बसून पार्किंग सांगलो आसा. हांव PWD कडेन रिक्वेस्ट करता PWDकूय बरयतलो सांगतलो. ऑलरेडी हांवें PCक सांगलेलें आसा की हांगा बोर्ड मारपाचें खंय खंय नो पार्किंग लागता ती आनी थंय नोटिफिकेशन काडपाचें. जो कलेक्टर जो आसा कलेक्टर नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरा कडेन लास्ट टायम हांवें उलयल्लो की हांगा नोटीस बोर्ड्स मारपाक जाय खंय खंय पार्किंग जावपाक जाय आनी खंय पार्किंग जावपाक जायना ती. आनी मॅक्सिमम जी जाता तितली भितरल्यान पार्किंग दवरपाक जाय. भायल्यान दवरिल्ले जाल्यार जेन्ना गाडयो फाटीं फुडें काडटा तेन्ना ब्लॉक जावपाची हें दिसून येता. ती सगळ्यांक म्हणजे हेल्थ ऑफिसर जावं ट्रॅफिकाचे सगळ्यांक घेवन आमी मिटींग RTOचे जावं बाकीचे डिपार्टमेंट ऑफिसर्स कोण लागता PWDचे लागता तांकां सगळ्यांक घेवन मिटींग करता. हांव बेगीनूच कॉल आउट करतलो आनी ताका लेटर करून ऑफिशियली मिटींग करतलो की फाल्यां अशें म्हणपाक नाका की मिटींग घेवंक ना आनी हें करूं ना. सो आमकां सगळ्यांक जाय की हें जे फ्लो आसा हो कंटिन्युअसली फ्लो सारको उरलो आनी ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सारकें जालें. गोवा 365 खातीर विन्सेंट रोजारियो, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू. राज्यात अपघातांचे सत्र थांबपाचे नाव घेनात. माशेलचो जंक्शन धोक्याचो जावन रावला. हांगा जाल्ल्या अपघातात कार लवांडली. सायडीक पार्क केल्ल्या 2 व्हिलरीक घेवन ही कार रस्त्या सकयल पडली. बरें म्हण बरें, कोणाचो बळी गेलो ना. पळयात. तर हे जंक्शन जे आसा गोवा बागायता
सेक्युलर रोड आनी कुंभारजुवा रोड जंक्शन सारकें तिस्काटो आनी जंक्शन सारकें बागायताराच्या फुडल्यान जर शॉपां आसा, पेपर आसा, दूद आसा आनी कितें आसा. सो थंयसरचे पळय गाडयो येवन उबे रावतात, टू व्हिलरवाले ते उबे रावतात आनी ताका लागून इतलो प्रॉब्लेम जाता की गाडयेकार सुद्दां एक एकदां नर्वस जाता चलोवपी. आनी हो परंत तो प्रॉब्लेम असो जाला की तो हो वयरसून जेन्ना येतालो आमोण्या सायडीकसून आनी जेन्ना गोवा बागायतारा कडेन फुडें पावून आनी अकस्मात फुडल्यानसून ताका गर्दी कितें दिश्टी पडल्या आनी तो नर्वस जावन तेन्ना दावे सायडीक मारता ताची वाहन गाडी पलटी पडली. पूण हो हांगासर असो प्रॉब्लेम आसा की जास्तीन जास्त की हांगासर येवन नुस्तें मार्केट बंद जाल्लो केलें हेंच्यांनी पंचायतीन. पूण बाकीचे जे पळय आमे विकपी आनी कितें भाजी विकपी हे रस्त्यार रावता आनी समजा पोदेर आनी हेंचेर ट्राफीक पुलिसान थोडोसो ते कारवाई केली, तांकां भितर येले आनी कितें. पूण परते आसा कांय ना, परते अशें चालूच. आनी हे जंक्शन हांगासर अशें आसा की ह्यान पयलीं 10-12 वर्सां पयलीं एकटो हांगासर असोच एक्सिडंटान मेल्लो. रिक्षा वयरसून येयल्ली, ब्रेक फेल जावन हांगा जंक्शनाचेर. हें जंक्शन इतलें डेंजर की जो पर्यंत हांगासर आसा चलता तो पर्यंत बरें आसा. जेन्ना कोण तरी आपलो जीव वगडयतलो तेन्नाच हे जागे जातले आनी हांगासर परमनंट ट्राफीक जावं येते रावतले बिल्डींग गाडी मध्ये. आनी ह्यान पयलीं वयरसून येवन सरळ एक बिल्डिंगेन भितर गेल्ल्या गाडी. आनी हें इतलें जंक्शन की हांगा एक तर पयलीं म्हणजे सर्कल इम्पॉर्टंट आसा. हांगा ह्या जंक्शनाक सर्कल इम्पॉर्टंट आसा आनी कंप्लिटली सकाळी तर सांज पर्यंत ट्राफीक पोलीस जावं. गाडयो सुद्दां एक एकदां बशी वयर एक्चुली तांकां बशीकारांक वयरसून येवपाचें, हांगासर एंट्री ना. तेजे आसतना बशीवाले दनपारचे हे सायडीसून रॉंग सायडीसून येता, परते वयता बशीवाले. सगळी मनमानी चल्ली आसा. पण सरपंचान समजा हांगासर तांकां केलें जाल्यार सरपंचाक गाळी घालता. सो कोणाचेर कोणाचो कंट्रोल ना. जो पर्यंत हांगासर येवन ट्राफीक पयशीत जाय जाल्यार हे ट्राफिकेक इतलो प्रॉब्लेम हांगासर जंक्शनाचेर की जो पर्यंत कोणाचो जीव वचना तो पर्यंत सगळें ठीक आसा. जीव वयतकूच सगळे जागे जातले तो पर्यंत सगळें कांयच उपयोग ना. भागीरथ क्या गाड़ी में तुम थे? हाँ, क्या हो गया? वो सामान काम के लेके जा रहा था, हाँ काम करने के लिए. हाँ तो वो सामान नहीं था तो बोला चलो उधर से लेके आएंगे तब जाएंगे. हाँ फिर तभी तो इधर आगे गिरिए गया गाड़ी. हाँ क्या कैसे गिर गए, क्या प्रॉब्लम हो गया? वो चलाता है तो वो मालूम ना, हम लोग नहीं, पीछे तुम- बैठा है. आपको नहीं दिखा है क्या प्रॉब्लम हो गया? वो 2 बार गाड़ी खट किया और बाद में स्पीड हो गया. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू. आता घेऊया एक लहानसो विसव. विसावा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. कांय दीस आदी कुशावती न्हंयत केमिकल सोडिल्ल्याची वावडी पातळिल्ली. लोकांनी भंय उक्तायल्लो. पूण हाचेर पारोड्या पंचायतीन ग्राउंड इन्स्पेक्शन केले. त्या वेळार कुशावती न्हंयत लागिल्लो साळावली ते वास्को वचपी कॅनल फुटून धवी शेड माती उदकांत घोळून न्हंयत पावली. ताका लागून हो दुबाव लोकांच्या मनात घर करून रावलो. पळयात पुराय माहिती दिता आमचो रिपोर्टर रमेश नायक रावत. आज तुमकां आमी दाखयतात की जे फाटली सांग जी कुशावती रिवर ही पोल्यूट जाले म्हणून काही न्यूज जाले, काही लोकांनी म्हणले की कोण तरी केमिकल सोडटा. ह्या हेजेर जेन्ना बोवाळ जालो त्या टायमार जायती जाण जे आसात हे सगळे पळोवपा लागले की हे केमिकल कोणी सोडले काय म्हणून. जेन्ना आमी हांगा ग्राउंड रिपोर्ट आयले आनी ते दिसा पळयले, सगळी सोदले, त्या टायमार कळ्ळें की हो जो कॅनल आसा जो साळावले साकून जो वास्को कॅनला जे उदक पावता, हो कॅनल जो आसा हो हांगा मदीं फुटलो आनी ह्या फुट्टरेक त्या उदकाचेर जी धवी शेड माती आसा ही सगळी माती जी आसा ही ह्या रस्त्याच्या पोनांतल्या कॅनला नाल्यांतल्यान ते न्हंयक पावली आनी न्हंय जे आसा उदक हें हळडूळ जालें आनी हेजे खातीर लोक सगळे भिले. पयलीं कांयच कळना. जेन्ना आज तुमकां आमी दाखयतात की आज इमिजिएट जे WRD डिपार्टमेंट आसा हे येवन आज रिपेर केले कडेन आसा. हांगा कोणाक खबर ना की हें उदक खंयची फुटोन हें जालें तें. जेन्ना आज आमी हांगा पावले, आज आमी 2 दीस जालीं हें सोदतात, खंय म्हूण तें कळना. लास्ट हो जो जागो आसा हो मेळ्ळो. आज आमचो जो पयलींचो सरपंच आसा आनी आतां पंच मेंबर आसा दीपक करंगटे ह्याने आज येवन हांगा सगळी पळयलें आनी तेन्ना तें कळ्ळें की हो कॅनल आसा तो फुटलो म्हणून. आनी हांगा वास्कोचे लोक हांगा आसले, ज्यो व्हडल्यो व्हडल्यो फॅक्टरी आसात तेजे मनीस येवन हांगा पळयताले. कित्याक ज्यो फॅक्टऱ्यो वास्को चलतात त्यो ह्या उदकाचेर चलतात आनी हें उदक बंद जातरीक तेय थंय उपाशी पडटात. म्हणूनच हांगा कोणेय अशी धरची न्हू की कुशावती रिवराक हे केमिकल सोडलो म्हण. हें जें आसा ही धवे शेडी माती, हांगा सगळी धवे शेडी माती ही पाड्ड्या जी आसा ही धवे शेडी माती आनी हीच शेड जी आसा ही सगळी न्हंयक गेली आनी उदक जें आसा हें कलर ह्या उदकाचो चेंज जाला. आज उदक बरें आसा कित्याक हें बांदून घेतले कडेन आसा.
म्हाका कांय खबर नाशिल्लें जेन्ना हांव पंचायतीन बशिल्लो तेन्ना एक एप्लिकेशन मूव जालें की इमिडिएट तुमी एक्शन घेया म्हूण पंचायतीची न्हंयत सगळें उदक हळशीक जालां आनी केमिकल सोडलां अशें म्हूण बोवाळ जालो म्हूण हांव म्हगे फ्रेंडाक घेतलो आनी मोटरसायकल घेवन पळोवपा आयलो खरें बाबा म्हाकाय खबर ना इतली न्हंय तेकून आसून सुद्दां हांव पावलोच ना सकाळ सावन दनपार तिना हांव वचून पळय जाल्यार खरें उदक आसा रेब्या जावन हें आसा आतां तें खंयच्यान आयलां म्हूण पळोवपा हांव चलत आयलो देखीक सर्विसींग सेंटरा कडल्यान थंय पळयलें थंय रेबो आसा म्हूण तसो मुखार आयलो मुखार येतकीर म्हाका झप्प करून हें जालें अरे हांगा कॅनलाक काम करता दिसता म्हूण हांव थंय पयलें आरकार रावन पळयलें खरें बाबा कॅनलाचें कितें जालें काय म्हूण पळय जाल्यार रेबो शेतांतल्यान उदक आयलें तें कळटा म्हूण हांगा येवन पळयलें पळय जाल्यार हें कॅनल हें मोडून ऑलरेडी उदक सगळें व्हांवन तें शेतांतल्यान गेल्ले कारणान उदका कॅनल फूल आशिल्लो आनी उदका लोट तो इतलो शेतांतल्यान गेल्ले कारणान तो रेबो सगळो न्हंयक गेलो आनी तें उदक हें जालें कंडेमेंट जालें पूण पयलीं कोण पळय कितें केमिकल सोडलें म्हणटा तांगेली चूक ना कित्याक पयल्या तशें दिसतालें की कितें सोडलां काय म्हणून कोणाक कळना न्ही कॅनल बी मोडलो म्हणून जेन्ना हांवें येवन हांगा पळयलें आनीक जोआ सांगलें जो बाब तें अशें कॅनल मोडला तेन्ना जोय बी हें जालो आरे इम्पाल आमी इम्पाल तें हें जालें म्हणून बिलींबपा पयलीं तुवें हें सांगून बरें केलें इम्पाल आनी जोआन येवन परती हांगा येवन जोआनय पळयलें खरें कॅनल मोडलें म्हणून आनी जोआन म्हाका फोन करून सांगलें दीपक तुवें सांगलें तें सारकें हांव कॅनल मोडिल्ल्यान जालें तें म्हणून गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकर. लोटले शेतांचेर सरकाराचो दोळो आसा. थंय आता मोठो पूल येवपाचो आसा. थळाव्यांनी ताका निषेध केला. थळावे शेतां करून पोट भरतात. आमच्या पोटार सरकार येता आमी ओगी रावचे नात. थळाव्यांनी सरकाराक शिटकायला. कितलीशीच वर्सां जाली लोटलेकार शेतां करून आपले पोट भरतात. पूण आता सरकाराचो दोळो लोटलेच्या शेतांचेर पडलो. सरकार थंय पूल बांदपाक आसा. थळाव्यांनी त्या प्रकल्पाक पुराय तरेन विरोध केला. डिमार्केशन ज्या ज्या वेळार करतले आमी लोटलेकार धांवन येतले. तुमकां आमची शेतां इबाड करपाक दिवचे नात. लोटलेकारांनी सरकाराक शिटकावणी दिल्या. केल्ली 3 मिटिंगो आल्तीन चीफ इंजिनियर पार्सेकारा बरोबर विथ आवर एनवायरमेंट मिनिस्टर तेणें आमकां होप दिल्लो की ऑल्टरनेट आमी फिजिबल मोर फिजिबल वील बी लुकींग आउट आमी बरे होप्सान आसले. पूण तो ती कॅटेगरी थिंगा दोन दे हॅव स्टार्टेड demarcation process over our sentiments. Now we are very apprehensive whether they are with us, they are with agriculture, they are with what. We are waiting that they will come out with some viable another alternative which will be for the villagers. Have you all filed any case against the acquisition? Yes, we have filed with the special land acquisition officer Kala in Panjim. We have not received a reply. No, it is not, the order is not yet issued. Okay, stay order is not there. No, not stay. They have to first issue order rejecting our rejoinders. Yes. After that, we will file an appeal in High Court, and we will go even further. It is not come for without hearing. it is not in our hands. Without that, we cannot go in file a writ petition. कित्याक गव्हर्मेंट आमगे लोटले लोकां म्हाका दिसता फोटोवपा लागला आतां. 13 तारखेर डिमार्केशन जाता म्हूण सांगलें. 13 तारखेर लोक येयलो. तेजे उपरांत आनी एक पावटी येता म्हूण सांगलें. कालच्या दिसा हिंग कोण सर्वेर कोण येयले म्हणून बोवाळ जालो. तरी पूण इमिडिएटली तेवूय धांवन गेले. सरकार आमगे एकू मागणी आमगे सगळे लोक एकवटान आहा आनी आमगे लोक एकवटान रावतलो. लोटली आख्खी पंचायत लोकां बारबो आहा आनी कोणूय भाशेन आमगे शेतांतल्यान हो ब्रीज करपाक आमगे लोक दिवपाना. कित्याक ही शेतां आमगे लोकां गेलें पोट. ही हाजनां आहाय तेजेर लोक नुस्तें मारून जियेता. बांद आहाय तेजेर लोक व्हेजिटेबल फ्रुट्स रोयता. म्हणटच सरकार आमगेली एक स्ट्रेट सारकी एक आमगेली मेसेज अशी सरकारान लोकां बोले हिंगा खेळबाज करची न्ही.
कित्याक लोक अलर्ट आहा सरकार जितले फावटी नोटीस काडटलो येत म्हूण मेसेज धाडटलो तितले फावटी लोक शेंबऱ्यांनी हजारांनी लोक हिंगा येतलोच ते शुअर आनी लोक कोण भाशेन हिंगा लोक डिमार्केटूय करून दिवपाना ना म्हूण पुलूय करून दिवपाना. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, गौतमी गांवकार आणि सानिका नागवेकर. खाजगी शेतात गोंयच्या तरणाट्यां खातीर 80% आरक्षणाची विजय सरदेसायान मागणी केला. गोंयकारांची नोकरी संद राखपा खातीर नियमन हाडचो वा धोरण तयार करचो अशें गोवा फॉरवर्ड पार्टीच्या मुखेल्यान सरकाराक उलो मारला. तशेंच नोकरेचो विशय घेवन फार्मास्युटिकल कंपनीचो ताणें ह्या वेळार निशेध केलो. फाल्यां सगळे गोंयकार जर उबे रावले आनी तांकां मॅनेजमेंटाकूच टार्गेट करून घालले बिकॉज यू आर पेईंग नो हीड टू अवर एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट्स देन वी विल हॅव टू डू वॉट वी हॅव टू डू. एक म्हणल्यार हाजे खातीर हांव मागता की सरकारान व्हाईट पेपर नेक्स्ट असेंब्ली सेशनाक दिवचो ऑन द एंटायर एम्प्लॉयमेंट सिनारिओ की कितले हे फार्मास्युटिकल युनिटांनी गोंयकार काम करतात, कितले तांचे जॉब वेकन्सीज क्रिएट करतात, कितले गोंयकारांक थंय नोकऱ्यो मेळटात आनी कितें क्वॉलिफिकेशन गरजेचें आसा. हांव जाणा की स्पेशलायझेशन जंय आसा जर एक PhD जाय बायोटेक्नॉलॉजी ती PhD पर्टिक्युलर बायोटेक्नॉलॉजी ना जाल्यार तूं नोकरी दिवंक शकना. ताजेर हांव आक्षेप घेना. हांव हे जाणा ही भयण बायोटेक्नॉलॉजी प्रोफेसर कितलेच गोंयकार थंय डिग्री MSc कंप्लीट करतात ताका नोकऱ्यो मेळटा गोंयांत नोकऱ्यो ना. मागीर हे इश्यू असो जाता म्हणून हांव म्हजो पयलो डिमांड आहा व्हाईट पेपर. काल आमी एक इंडोको फार्मा म्हणटे कंपनी एडवर्टिजमेंट बोईसर वॉक इन इंटरव्यू बोईसर कसो एडवर्टायज करपाक चिंतिल्लें. गोंयांत वेकन्सीज जाता ताचे खातीर आनी आमी एक्सपोज केले आनी हे एक्सपोज करून ते कंपनीन ते रिक्रुटमेंट कॅन्सल करची पडली. कंपनीन म्हणलें की तांणी कॅन्सल केला मुख्यमंत्र्यान सांगून मुख्यमंत्र्याचे इंटरव्हेन्शना खातीर ते कॅन्सल जालें. आतां पयलीं म्हणटा कितें हो जो एडवर्टिजमेंट आशिल्लो इंडोकोचो हो आमकां आमचे इंटरनल सोर्सिजान आमकां दिल्लो आमकांच मेळिल्लो आनी कोणाक मेळूंक शकना म्हणून हें पयलें. दुसरें आमचे ट्वीट घालतकर ते डावनलोड करून खूब जाणांनी उलयलां आसता आनी मागीर तांणी इतलो आवाज जातकर मुखेलमंत्र्याक क्रेडिटूय दिलां आसतलें ताजें इंटरव्हेन्शन. ताजेर म्हजे कांय प्रॉब्लेम ना. पयलीं टॅक्स हॉलिडे पसून आशिल्ली हें कित्या खातीर की स्थानीक लोकांक नोकऱ्यो मेळच्यो. भायल्या लोकांक हाडून हांगा नोकऱ्यो दिवप हें चूक आनी हें जावचें न्ही म्हणून ही सगळी इंडस्ट्रियल इस्टेट सेटअप केल्ल्यो आहा. आतां गोंयांत अनएम्प्लॉयमेंट इतलो आसतना भायल्यान हाडप आनी गोंयांत गोंयकारांक नोकऱ्यो मेळना म्हणून 2016च्यान आय एंड माय पार्टी आर एडवोकेटिंग फॉर 80% रिजर्वेशन फॉर गोवन्स इन द प्रायव्हेट सेक्टर. प्रायव्हेट सेक्टर सरकारी नोकऱ्यांचेर आसात ते कायदो आसा पूण सरकारी नोकऱ्यो सगळ्यांक मेळूंक शकना. आनी बेसिकली हो एक रिपल इफेक्ट जाता, एक चेन रिएक्शन जाता की नोकऱ्यो प्रायव्हेट सेक्टरान मेळनात. बऱ्यो फार्मास्युटिकल कंपनी आसात, बऱ्यो सॅलरी दितात पूण थंय गोंयकारांक चान्स पडना म्हणून सगळे लोक लायनीन ते सरकारी नोकऱ्यांचेर पडटात आनी मागीर ते सरकारी नोकऱ्यो विकतात पयशे घेवन लांच घेवन. हो सगळो रिपल इफेक्ट चेन रिएक्शन जायत आसता. स्थानीक मनशाक प्राधान्य मेळोवंकूच जाय नोकऱ्यो मेळपाक. त्याच जातीचेर तशी इंडस्ट्री येवपा जायना ना. इंडस्ट्री पळय फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री नॉन पॉलिटिक बरी इंडस्ट्री आनी वेर्ना इंडस्ट्रियल इस्टेटीन बरे युनिट्स आहा. म्हाका दिसता आपले साश्टीचे एंटायर एम्प्लॉयमेंट सिनारिओ सॉल्व करूंक शकता ते एकूच. पण तुम्ही नोकऱ्यो दिना आनी जे लोक पोर्तुगेज पासपोर्ट घेवन लंडन वतात तांचे तुम्ही कॉमेंट मारता लंडनकार म्हणटात अरे आनी म्हणटात ना ते देशद्रोही तांचो पासपोर्ट वता. हे बरें म्हणटा सरकार नोकऱ्यो दिवंक शकना. प्रायव्हेट सेक्टराक इन्सेंटीव दिता, लोकांच्यो सोडणी चण्याच्या खातीर रिक्वायर करता आनी तूं हे सगळें तूं जर नोकऱ्यो दिवंक तांकां शकना मागीर चूक कोणाची. मरपाचें ताणें हे भूक हडताल करून मरपाचें लोकांनी. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, मनीषा जाधव आणि भक्ती पैवाळगी. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो.
पॉलिटिकल बॉयज ऑफ MES आणि रेड बुल ताळावली उपांत्य फेरयेत पावली. दोनूय पंगडान इंटर वॉर्ड फुटबॉल सर्तीच्या उपांत्य फेरयेत प्रवेश केलो. पॉलिटिक्स बॉयज ऑफ MES आणि रेड बुल तळावलीन नावेली इंटर वर्ल्ड फुटबॉल सर्तीच्या उपांत्य फेरयेंत प्रवेश केलो. तळावली सरकारी स्कुलाच्या खेळामळार ही सर्त जाली. पॉलिटिक्स बॉयज पंगडान रेवोडा बॉयजाक 4-0 अशा गोल फरकान हारावन उपांत्य फेरयेंत प्रवेश केलो. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, गौतमी गांवकार आणि संगीता ओली. फाटल्या 2 दिसांनी पावस उणो जाला तरी IMDन गोंया खातीर येल्लो अलर्टाची शिटकावणी शेनवार मेरेन वाडयला. या वेळार खर वाऱ्या वांगडाच गडगडपाची शक्यताय आसा. देखून नागरिकांनी जतनाय घेवची IMDन सल्लो दिला. शुक्रारा दमट हवामान तिगून उरतले तशेंच व्हड पावस पडपाची शक्यताय आसा. खर वारे घोळटले. फाटल्या कांय दिसांनी आमी पळयला की वीज पडिल्ल्यान एका मनशाचो बळी गेलो आणि जायते कडेन उजो लागलो. ताका लागून वादळाच्या वेळार नागरिकांनी जतनाय घेवची हवामान विभागान सल्लो दिला. शुक्रारचे चढावत आणि उणे तापमान 34 ते 27 डिग्री सेल्सियसा मजगती आसतले. IMDन 25 तारखेमेरेन येल्लो अलर्ट जारी केला. गडगड खर वारे घोळपाची शक्यताय. 29 तारखेमेरेन व्हड प्रमाणात पावस पडपाचो अदमास. चडात चड आणि उण्यात उणे तापमान 34 डिग्री सेल्सियस आणि 27 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबुक आणि ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.